नमस्कार, हांव संध्या आनी गोंयची धूवच्या ह्या गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव तुमचे मुखार घेवन आयलां दही वडे। खूब तशें पळयत जाल्यार सगळ्या घरान हे दही वडे करतातच, पूण तांची कंप्लेन आसता की आमचे दही वडे एक तर घट जातात, कडक जातात, नाजाल्यार एकदम गुठली जातात, सारके जायनात। तर आज आमी स्टेप बाय स्टेप दही वडे कशे करतात ते पळोवया। आनी दही बी कशें फेटप, कशें करप तें सगळें एकदम आमी आनी हो व्हिडिओ तेजे खातीर न्ही, हो व्हिडिओ तुमी लास्ट पर्यंत पळयात अशी म्हाजी तुमचे कडेन मागणी आसा। चलात तर आतां आमी आमची रेसिपीक सुरवात करुया। दही वडे बनोवपा खातीर हांगा हांवें 2 तरेच्यो दाळ घेतिल्ल्यो आसात। एक म्हणल्यार मुगाची दाळ आनी एक उड्डाची दाळ। ह्यो दोनी दाळी न्ही, उड्डाची दाळीक न्ही वयल्यान इतली ते पावडर लागिल्लो आसता की ही दाळ न्ही आमकां एक 4-5दां तरी धुवपा जाय। 4-5दां धुली नंतर एक 5 ते 6 वरां आमकां ही भिजोवन दवरपा जाय। ही पळय हांवें ही दोनी दाळी मिक्स करून हांवें ही 4-5 वरां भिजत दवरलेली। ही पळय आतां न्ही ती आमी कितें करया, एक आयदनान ती आनी ती कशी पळोवप भिजली काय ना ती, म्हळ्यार फुगली काय ना ती, हे पळय अशें करून कुडकी करप। अशें कुडकी जाले जाल्यार तुमची दाळ फुगली म्हणून समजपाची, नाजाल्यार आनी एक वरभर तुमी ती भिजून दवरपाची, म्हणजे फुगून दवरपाची परत। आतां आमी ते सगळें दाळीचें उदक काडून घेवया। तुमी धापणीन हेजेर दवरून सुद्दां काडूं जाता, नाजाल्यार चाळणीन घालूं जाता। हांव चाळणी कित्याक घालता, म्हाका ती परत सुद्दां आतां वयल्यान इल्लेशें उदक घालून ती परत धुवपाक जाय। कित्याक ही जे पळय आसा पळय ती दाळ जितली धुता पळय न्ही, धुवन तेजें उदक उडयता पळय न्ही, तितली तुजी ते भल्ले म्हणजे ते वडे करतले पळय न्ही दही वडे, ते बरे मोव मोव जातले। कारण वयलें हें कोटींग आसता न्ही, उड्डा दाळीक तर चडूच आसता पावडर हाताक सुद्दां लागता, तो सगळो वचपाक जाय। हे पळय बरें धुवन उदक सगळें नितळून वचूं जाय तातूंतलें। हे पळय धवी धवी उदक पळय सामकें पावडर, तरी हांवें हरशीं 4-5दां पयलीं धुविल्ली तरी। हें सगळें उदक उडोवपा जाय आनी हें नितळून दवरपा जाय एक 5 मिनटां। आनी आतां आमी ही न्ही वांटून घेवया। आमी ही मिक्सरान घाल्या आनी आतां तातूंत न्ही एक 2-3 जिती मिरसांग्यो आमी घेवया आनी इल्लोसो आल्या कुडको। कित्याक आल्यान न्ही वेगळोच त्या भल्ल्यांक न्ही, म्हणजे म्हणजे ते वडे पळय करतले पळय ताका, आनी मीठ घेतलां वेगळोच टेस्ट येता, टॅक्चर वेगळोच येता आल्यान। जेन्ना ते दही वडे आमी खातली पळय न्ही दहया भितर घालून तेन्ना। आनी इल्लेशें एक 2-4 चमचे उदक घेवपाचें, चड न्ही। आनी आतां हें बरी फायन सामकी गच्च पेस्ट करून घेवपाची। पळय आमची पेस्ट तयार आसा, ही पळय कशी पळय मातशेंच हें जाता, वांटपाक त्रास जाता कित्याक उदक चड घालूना न्ही, एक 2-4 चमचे घातले न्ही म्हणून, पूण ते पासेस काडून आमी वांटून घेवपाचें। आतां आमी हें आयदनान ट्रान्सफर करया। कशें परफेक्ट जालें पळय आमचें। हें पळय आतां हें न्ही आमी बरें अशें मातशें फेटून घेवया, कित्याक तितून न्ही वारो भरपाक जाय आनी मागीर तें मोव लुसलुशीत जातले आमचे वडे। बरें हातीन बरें एक 10 मिनटां पर्यंत आमी तें बरें अशें फेटून घेवपाक जाय। आनी न्ही जितली तूं चड फेटता पळय न्ही तितलो न्ही ताजो कलर चेंज जातलो। दाळ हरशीं मातशी हळडुशी आसता पळय, आतां ते इल्लो इल्लो तेजो न्ही धवो जातलो कलर एकदम। तो भरपूर म्हणजे एक 10 मिनटां तरी आमकां तें एकूच हेणें रावंड अशें हें करीत रावपा जाय। म्हणजे तातूंत न्ही मेन मुद्दो कितें, तातूंत थोडोसो वारो वता।
जितली फेट्टा पळय न्ही तितली तुमचे ते दही वडे बरे जातले. हांवें न्ही ह्या सायडीन गॅसाचेर तेल दवरिल्लेंच आसा ऑलरेडी. आतां आमचें हें जाल्लें आसा. अशें पळय कलर चेंज जालो काय ना पळय धवे धवेशें. हांवें हांगा ऑलरेडी तेल दवरिल्लें आसा तापपाक. आतां हांव तें हें पळय चड मोठेंय करप ना, मिडियम सायज घालपाचें. हांवें हें पयलीं आतां तुमकां थोडेशें अशें ल्हानूच सायजची घालून दाखयतां. मागीर दुसरी घाणो घालतलें पळय न्ही तेन्ना मागीर मोठें करतलें. हें पळय हे मातशें बारीकचशे घेतल्यात हांवें करून. भुरग्यांक ल्हान ल्हान भुरग्यांक बी दितले जाल्यार अशें बारीक बारीक बरें न्ही. तुमकां जाय ती सायज करपाची. मोठें जाल्यार मोठें करपाचें. मोठें केलें म्हणटा एक 2 खाल्यारच पोट भरता. ल्हान भुरगीं अशीं 2 दी 3 दी करतात न्ही म्हणून हे थोडे ल्हानूच केल्यात हांवें. गॅस बारीकच दवरपाचो बरें, कित्याक ते भितरल्यान अशें तळून येवपा जाय न्ही. आनी चड अशी काळी करप ना, धवशेंच दवरप ते. श्रावणाचे दीस आनी अशें कितें तरी कितें वेगळें खायत रावपाचें. कित्याक सदांच शिवराक म्हणटरी मातशें पोटाचो प्रश्न. अशें कितें कितें वेगळें घेवन करीत रावपाचें. पळय आतां हांवें हे काडून घेतल्यात आनी दुसरो घाणो घालता. पळय हे मातशें हांवें मोठे घेतल्यात. ही रेसिपी न्ही तुमी मुद्दम करून पळया. इतली टेस्टी आनी इतली बरी लागता की ल्हान भुरगीं तर खुबूच, तांकां तर खुबूच आवडटले दही वडे म्हणल्यार एकदम. कारण आमी चडशी खावपा वचना करपा वचना पूण केन्नाय अशी एक दीस खावपाक खूब बरी. आमी हॉटेलान वयचे परस घराडेन करून खावप तें हेल्दी आसता. आतां न्ही हांवें न्ही हांगा हे थोडें गरम उदक घेतलां. चड गरम न्ही आं, मातशें कोमट अशें. आनी तातूंत न्ही अर्द चमचो मीठ आनी अर्द चमचो हांवें हिंग घाला. तो न्ही व्हिडियो आयिल्लो ना. हिंग घाला आनी तें उदक हांवें आतां फिरून घेतलां. आनी तातूंत न्ही हांवें हें सगळें आतां एक 10 मिनटां हांव हें दवरतलें, घालतलें. घालून हें 10 मिनटां हें दवरप. कित्याक तें उदक न्ही तितून सोशून येवपा जाय म्हणून हें 10 मिनटां आमी अशेंच दवरया. आनी ह्या सायडीन हांवें धंय घेतलां आनी धंयक न्ही एक अर्द वाटी सुमार हांवें साकर घाल्या. आनी हें आतां आमकां साकर आनी धंय फेटून घेवपाक जाय. बरें एकजीव म्हळ्यार तितून कितें गुटली बी आसता जाल्यार सगळ्यो काडून उडोवपा जाय. अशें बरें हें करूंक जाय. हांवें हें विकतेंच हाडलां धंय, घरा लायिल्लें न्ही तें. हें पळय जाली काय ना स्मूथ पेस्ट आमची धंय. आतां ह्या सायडीन आमी आतां हें जें आसा पळय न्ही वडे हे अशें करून तितूंतलें उदक काडून घेवया. हे पळय अशें करून अशें आनी एक ताटलेन तें काडून दवरया. अशें करून हांवें हें सगळें अशें दाबून तांचें उदक काडून घेतलां. पळय तेल ह्या उदकाचेर पळय तेल दिसतलें काय ना. आतां न्ही आमी तें दाबिल्लें पळय आसा पळय न्ही तें आतां धंयान सोडया. आनी हे धंयान सोडटरीत न्ही एक
बरें बुडून ते आमी बरें एक 5 मिनटां रावया. म्हणजे जें पळय आमी उदक तेजी चिड्डून काडिल्ली पळय न्ही तितलेंच आतां तितून कितें वतलें हें दही सोशून घेतलें तें आनी परत तें मातशें फुगिल्ल्या भशेन जातलें. आतां हांवें तें एक प्लेटीन ट्रान्सफर केल्या आनी थोडेच घेतल्यात तातूंत खूब घातिल्ले न्ही एक 5 घेतले. आतां तुमकां हांव हे सर्वींग प्लेट कशी सजोवप ती दाखयता. हांगा न्ही हांवें हिरवी चटणी जो चाट मसाला बीन करून म्हाजी फ्रिजानूच आसतात हांव ती करूनच दवरता. मागीर ती घेतल्या ती इल्लीशी घातल्या टेस्ट असो आनी इल्लोसो मिरसांगेचो पिठो भरभरला चड न्ही मातसो आनी ही आमटाणीचो कोळ आमटाणी ती गोड इल्लेशें मिक्स घालून तेजी कोळ केल्लो हांवें तो घाला इल्लोसो म्हळ्यार इमली की चटणी म्हणटा पळय न्ही पळय ती आनी जिरें रोस्ट केलां जिरें तेंय घाला ताजेर हें पळय जिऱ्यान कितें टेस्ट येता बेस्ट टेस्ट येता जिऱ्यान. ही रेसिपी तुमकां म्हाजी आवडली जाल्यार आनी न्ही काळा नमक थोडेशें काळा नमक अशें वयल्यान भरभरपाचें. ही म्हाजी रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर आनी कॉमेंट करात आनी सबस्क्रायब करपाक तुमी विसरूं नाकात. हें पळय आतां हांव एक कुडको काडून दाखयतां. पळय परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत देव बरें करूं.